विसवा उपरांत येवकार तिळारी धरणाच्या कालव्याक राजवेल हांगासर गळटी लागल्या। या कालव्याचे उदक कालव्याच्या सकयल्या भागांत आशिल्ल्यान तळशातल्या घरां मेरेन पावता, त्या खातीर घरांक धोको निर्माण जाला। कालव्यातल्यान उदक शेतकारांक मेळचे म्हूण एके वटेन बेलपार 27 कोटीचो प्रकल्प उबारपाचें काम हातीन घेतलां, जाल्यार कोलवा सारको नाशिल्ल्यान उदक व्हांवून वयता आनी शेतकारांक पावना। शेतकारांक उदक मेळ्यार शेत रोवपाक शकतात, त्या खातीर सरकारान हाचेर बेगीन लक्ष घालून पायपलायन घालून दिवची अशी शेतकारांची मागणी जावपाक लागल्या। हय कालवो घातलो, एज्युकेटिव्ह इंजिनियर कालवो काडलो, सगळे लोकांक खूश आसात। लोक बरे आहात तुझे एज्युकेटिव्ह इंजिनियरचे, चीफ इंजिनियराचे। पण ह्या काय आसा, हुंदरान पोखरले आनी सकयल वयता पाणी, ते गांव वयतलो। अरे बाबा, मातशे येवन तरी बघा, बेश्टे थापटल्यात आनी कापेती मारल्यात म्हणून तो पाणी अडवचा ना। पाणी उपयोग काल आनी ते न्हंय सोडल्यात मरे। ओ एज्युकेटिव्ह इंजिनियर, अरे त्या न्हंयत पाणी वयता।